सनबर्न हो आमच्या पेडण्यात हेच्या पयलीं तरी केन्ना जावंक ना. सनबर्न हे अशें दिसता की हेच्या पयलीं आमच्या गोव्यात जालो, पूण ते आमकां अशें आयकोंक येता की सनबर्न म्हटल्या उपरांत मोठमोठ्यान लावडस्पीकर लावप, तेंचे लायटींग, तेंचे जे कितें ड्रग्स किंवा दारू सोरो आनी हेचो खेळ हो सगळो असो आयकोंक येता. मागीर ही जी आमची भुमी आहा, हे पेडणेकार म्हणून आहा, हे आमी कलाकार आहा, बरे कलाकार, नाट्य कलाकार बी अशे जावन गेल्ले आहा आनी हेंच्या ह्या अशा भुमीत, अशा ह्या आमच्या पेडण्यात असले हे खेळ हाडप हे आमकां तरी बरोबर ना. तेका लागून आमी हे कायदेशीर म्हणून जावपाक हे करपाक लागून आमी आमच्या पंचायतीक सुद्दां लेटर केल्ले आहा की ड्रग्स हे आमच्या सनबर्न बाबत अशे कांय तरी वायट गोश्टी आहात, तेका लागून सनबर्न हो आमच्या पेडण्यात तरी जावचो न्हय अशी आमची अपेक्षा आहा. सनबर्न जाता तो आमच्या धारगळेंतच जातलो, पेडण्यातच जातलो. तेका लागून आमी आयच्यान परतून किंवा आमच्या पंचायतीक धरून आमी हो विरोध करपाक स्टार्ट केला, जेणे करून हेच्या बरोबर आमचो आमदारय आमच्या बरोबर आसतलो, प्रवीण बाब आल्लेकर. कित्याक तेणी पयलींच हे आपले स्टेटमेंट दिला की जर सनबर्न जायत जाल्यार आपूण लोकां बरोबर आसतलो. जे आमचे कांय जे सरपंच आसले तेंच्यांनी आमकां सांगले की आमी लोकां बरोबर वतले आनी हो सनबर्न आमी कशेंच आमी पेडण्यात हाडूंक दिवचे ना. पेडणे मतदारसंघाचे आमदार श्रीयुत प्रवीणजी आर्लेकर यांच्यानी घोषणा केलेली की आपण हो ईडीएम फेस्टिवल सनबर्न आपण आपल्या मतदारसंघात करपाक दिवपाचो ना म्हणून. आणि तशीच जर भूमिका घेवची पडली जाल्यार आपण लोकांक घेवन रस्त्यार देंवतलो म्हणून. त्या वेळाचेर हांवें म्हटलेलें की पेडणे मतदारसंघाच्या आमदारान खंयच्या रस्त्यार आपण देंवतलो त्या संदर्भात घोषणा करपाची, केन्ना देंवतलो, खंयच्या दिसा देंवतलो ते. पेडणे तालुक्यातले जे खऱ्या अर्थान संस्कृतीचे जतन, संस्कृतीचे संवर्धन करच्या खातीर विविध संस्था जे वावरतात ते संस्था निश्चित फुडें येतले. ते मागीर धार्मीक संस्था आसूं किंवा आनी खंयचे संस्था आसूं, हे सगळे संस्था आमदार महोदया बरोबर देंवतले हेची पूर्णपणे खात्री आसा. आता 2 दीस पयलीं हो अर्ज धारगळ पंचायतीन दाखल केला. अजून पर्यंत आमदार महोदयाची ह्या स्पेशली पेडणेच्या भूमिका म्हणजे तेंच्यांनी आपली जाहीर केल्ली ना, लोक रावल्ले आसा तांकां